नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. बिहारात फाल्यां विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्यार 18 जिल्ह्यांतल्या 121 मतदारसंघात मतदान प्रक्रिया घडोवन हाडली. सकाळी 7 वरांचेर सुरू जावन सांजेच्या 6 वरांचेर सोंपतले. फाल्यां जावपी वेंचणूक पावण्यार 1314 उमेदवारांचो राजकीय फुडार थारतलो. मजगतीं दुसऱ्या पावण्यार जावपी मतदाना खातीर तरेकवार पक्षाचे म्हालगडे फुडारी प्रचारांत वांटेकार जातात. आयज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी बिहारांतल्या बांका वाठारांत जाल्ल्या प्रचार सभेत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला बिहार हें फकत गरिबांचें राज्य उरनासतना प्रतिभावंत लोकांचें राज्य अशी वळख जाल्या म्हूण खोस उक्तायली. पहले बिहार वासियों के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए जो स्वास्थ्य का बजट हुआ करता था वो केवल 700 करोड़ हुआ करता था. बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी अब वो 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है बिहार का स्वास्थ्य का बजट. बिजली का ऐसा बुरा हाल था, बिजली बामुश्किल यदि 2, 3, 4 घंटे भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी. गांवों में लोग लालटेन से काम चलाते थे और सारे हिंदुस्तान में बिहार के बारे में जो एक छवि बनी हुई थी, बिहार तो गरीबों का देश है, लेकिन प्रतिभाशाली लोगों का यह राज्य है, यह धारणा भी बिहार के बारे में बनी हुई कि आज बिहार में हाईवे, बड़े पुल, ग्रामीण सड़कों का जाल बिछा हुआ है. जहां कभी मौत दौड़ती थी आज वहां पर मेट्रो दौड़ रही है. पटना में ऐसे हालात यहां पर पैदा हो गए. केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी बिहारच्या चंपारणात आयोजित भौशीक सभेत उलोवप करतना राज्यांत फाटल्या 11 वर्सां भितर उल्लेखनीय उदरगत जाल्या आनी ताका लागून बिहाराची कायापलट जाल्या अशें नमूद केलें. तशेंच तांणी आपल्या उलोवपांत बिहारांत उबारिल्ल्या 4 नव्या विमानतळांचो लेगीत उल्लेख केलो. 26 ट्रेनें जो अमृत भारत एक्सप्रेस सर्विस है वो 26 ट्रेनें बिहार से शुरू हो रही हैं. 98 रेलवे स्टेशन नए बनाए जा रहे हैं और आपको ये जानकर खुशी होगी कि बापू धाम मोतिहारी और रक्सौल स्टेशन ये एयरपोर्ट के तरीके का रेलवे स्टेशन बनेगा. इस तरीके का नया युग का रेलवे स्टेशन बनेगा, उसके लिए काम चल रहा है. पटना मेट्रो इसका उद्घाटन हो गया है और इस पर एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर बन चुका है 4.3 किलोमीटर का. पटना का एयरपोर्ट 12,000 करोड़ रुपए की लागत से जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन करके तैयार होकर के चालू हो गया है. आज पटना की शक्ल उस एयरपोर्ट के बदल चुकी है, इसको हमको समझना चाहिए. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी भाजपान मतदार वळेरेंत पुनरावलोकन करपाच्या नांवान फटींगपणां केल्यात असो आरोप करून आपयल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सादरीकरण करतना ही परिशद भाजपा खातीर हायड्रोजन बॉम्ब थारतली अशें म्हणिल्लें. हाचेर प्रतिक्रिया दितना भाजपा फुडारी किरण रिजिजू हांणी पत्रकार परिशद आपोवन राहुल गांधी हे आपल्या पक्षाच्यो चुको सुदारच्या परस लोकां भितर फटीचे भ्रम पातळावपाक व्यस्त आसात अशी टिका केली. मतदार वळेरेचें पुनरावलोकन ही एक संविधानीक प्रक्रिया आसा आनी एका थारावीक काळा उपरांत लोकशायेंत पारदर्शकता तिगोवन दवरपाक ही प्रक्रिया घडोवन हाडप गरजेचें अशें स्पश्टीकरण लेगीत किरण रिजिजू हांणी दिलें. मेरा पत्रकार बंधुओं से मेरा ये हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूं कि आपका समय को राहुल गांधी जी समय समय में खराब करते रहते हैं, लेकिन जो सही मत है आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए. क्या वो जेन जी को उकसाने की बात करते हैं? हमारे देश के लोग समझदार हैं. देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि दुनिया इकोनॉमिक स्लो डाउन में गुजर रहे हैं. भारत 7% से ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होकर के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बड़ा अर्थव्यवस्था बना हुआ है. तो इसमें हमारा युवा वर्ग मोदी जी के साथ खड़ा है. इसको वो डाइवर्ट करने के लिए जो राहुल गांधी जो खेल खेल रहे हैं, हमारा देश को बदनाम करने के लिए जो उन्होंने जो हमारा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होगा हमारा देश में.
आज देशभरात गुरु नानक देव हांची जयंती मनयतात. गुरु नानक देव जयंती गुरुपर्व अशेंय म्हणटात. गुरु नानक देव हे सीख धर्माचे पयले गुरु तशेंच सीख धर्माचे संस्थापक आशिल्ले. कार्तिक पुनवेक दर वर्सा गुरु नानक देव जयंती मनयतात. तांची जयंती सीख धर्माच्या पवित्र उत्सवापैकी एक आसा. हे परबे निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी देशवासियांक परबी भेटयल्या. आयचो दीस गुरु नानक देव हांची मुल्यां तशेंच आदर्श आत्मसात करपाक प्रेरीत करता तशेंच बरो समाज घडोवपाक मार्गदर्शन दिता. द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या संदेशात म्हळां. रहबर दुनिया नूं सांझा उपदेश दिता. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ. ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੀ ਹੋਏ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ भारत सरकार भी समजदी है. काल पणजेच्या भाजपा मुख्यालयात पक्षाची बीज वांगड्यांची बसका जाली. हातूंत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक, राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे तशेंच अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतलो. बसकेविशीं पत्रकारांक म्हायती दितना बसकेंत वंदे मातरम ह्या गिताक 150 वर्सां पुराय जाल्ल्या बद्दल 7 नोव्हेंबर दिसा आयोजित जावपी राज्यस्तरीय कार्यावळी विशीं चर्चा जाली. तशेंच गोंयांत जावपी मतदार वळेरीचे पुनरावलोकन, जिल्हा पंचायत वेंचणुको हाचेरूय चर्चा जाल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलें. तशेंच 28 नोव्हेंबर दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काणकोणच्या पर्तगाळी मठाच्या कार्यावळीत वांटेकार जातले म्हणून मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. 7 नोव्हेंबरा दीस पुराय गोंयभर सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिसीस तालुका लेवलाचेर 10 वरांचेर वंदे मातरम हें सॉंग पुराय गोंयभर सगळी कडेन गुंजतलें. शाळांनी तालुका ऑफिसीस सगळी कडेन दिसतलें. तशेंच तो कार्यक्रम पार्टीच्या लेवलाचेर पार्टी ऑफिसांनी आसा. दॅट इज वन. बिरसा मुंडाच्या कार्यक्रम जयंतीच्या निमित्तान पुराय 15 नोव्हेंबर पर्यंत वेगवेगळे कार्यक्रम तालुका लेवलाच्या पर्यंत जातले. ताजी SIRचेर आमची रुटीन स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन ऑफ द रोल हाजेर चर्चा एकंदर, कारण इट इज अ बिग एक्सरसाइज. 4 नोव्हेंबर पासून 4 डिसेंबर बींग अ पॉलिटिकल पार्टी इट इज द इश्यू इज इम्पॉर्टंट फॉर अस. म्हणून ताजेर सगळी चर्चा कशें जाता ताजेर सुरू जालें. जिल्हा पंचायत इलेक्शन्स ताजेर जेन्ना 13 तारखेर इलेक्शन लागलां सो ताजे एकंदर प्रिपेरेशन्स कशें जावपाचें कितें जाता. आनी म्हत्वाचो विशय 28 नोव्हेंबरा दीस ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी गोंयांत येता पर्तगाळ मठांत प्रभू रामचंद्राची 77 फूट उंचीची मुर्तीचे अनावरण. त्या एकंदर कार्यक्रमाचें डिस्कशन आनी हेच्या कोर मिटिंगेंत जालें. राज्य सरकारान हालींच गोंय सांडपाणी आनी मुळावी बांधावळ उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केल्ले मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी आयज आपल्या पदाचो उपचार सांबाळ्ळो. ह्या वेळार उलोवप करतना सरकारान सादोसकाय उक्तायत आपली कुशळटाय दाखोवपाची ही एक बरी संद आसा अशें आमोणकार हांणी नमूद केलें. तशेंच बेगोबेग कार्यालयाक भेट दिवन सांडपाणी गळटेचे समस्येचेर तोडगो काडपा विशीं आमोणकार हांणी तयारी दाखयली. आयज जी जबाबदारी आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी सिर्वेज डिपार्टमेंटाची म्हाजेर दिल्लेली आसा आनी आयज तेजो हांवें चार्ज घेतलेलो आसा. आनी म्हाका दिसता की आयज एक खंय तरी एक इम्पॉर्टंट आनी एक मोठी जबाबदारी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाजेर सोंपयलेली आसा. कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आयज जे सिवेज डिपार्टमेंट आसा ते सदांच जो PWDचो मिनिस्टर आसतालो तोच चेअरमॅन आसतालो. आनी ही गेली आतां कितलोसो टायम जालो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेजो चेअरमॅन आसलेलो. बट आयज खंय तरी जे हांव म्हणटा एक इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन सिवेज म्हणटा ती आनी हेजे खुबशें म्हत्व आसा. कित्याक आयज लोकांच्या डेली लायफा मध्यें हेजे इम्पॉर्टन्स आसा आनी तेज्या लागून म्हाका दिसता जी जबाबदारी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिल्लेली आसा म्हाका एक इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन म्हाका दिसता ते घेवन
जो उरलेलो टायम आसा तेजे भितर ताका जस्टीस दिवपाक लागून आनी ते पूर्ण काम करपाक लागून जे पर्यंत म्हाजे कडेन प्रयत्न जातले ते प्रमाणे हांव करतलो. प्रतिष्ठित मनोहर पर्रीकार युवा विज्ञानिक पुरस्कार 2025च्या जैतिवंताची घोषणा जाल्या. मनोहरचा हो पुरस्कार बंगळुरूच्या भारतीय विज्ञान संस्थेचे सहयोगी प्राध्यापक डॉक्टर साई गौतम गोपालकृष्णन हांकां फावो जाला. ते आपल्या संस्थानात कॉम्प्युटेशनल मटिरियल्स विज्ञान विशयांत संशोधन पंगडाचे फुडारपण करतात. ह्या पुरस्कारा खातीर देशांतल्या सर्वोत्तम संशोधन संस्थानांतल्यान सुमार 50 अर्ज आयिल्ले. तातूंतले 10 वेंचीक उमेदवारां सयत मुलाखत करून निमण्या जैतिवंताची निवड जाल्ली. ह्या पुरस्कारा अंतर्गत जैतिवंताक विज्ञान क्षेत्रांत केल्ल्या ताच्या योगदाना खातीर 5 लाख रुपया फावो जाता. हो पुरस्कार भेटवण सुवाळो डिसेंबर 2025 दोनापावलाच्या राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थानात आयोजीत जातलो. आनी इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.